आज जी मीटिंग आपयली ती शेजार रिसोर्साचो वोट ऑक्शन केल्लो शेजार रिसोर्सान घेतला आणि आमचे जे शेजार रिसोर्सान इल्लिगली रिटेन केल्ले कामगार आसात 84 तांकां तेंच्यांनी घेवंक ना म्हणून आमी आमच्या कामगारांनी एज्युटेशन्स केल्ले सुरू केल्ले ते आणि जो पर्यंत आमचो इश्यू सॉर्ट आउट जायना तो पर्यंत आमी तो वोट आमकां रिएम्प्लॉयमेंट पयलीं करपाक जाय जाल्यारच आमी तो वोट पळोवपाक दितले दिवपाचें ना अशें आमचो स्टँड घेतलो त्या प्रमाणे सीएमा कडेन आज घेयन जालें आमी ताका रिप्रेजेंटेशन डिटेल दिलें कित्याक कशें डिटेल आसा आमचें म्हणणें कितें आसा आज शेजारच्यो कितल्यो मायनी चलतात आनी ज्या पद्दतीन जो न्यू लेबर कोड हाडला त्या लेबर कोडान कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जो आसा कोर एक्टिविटी मायनींग एक्टिविटीज कॉन्ट्रॅक्ट लेबर तूं एंगेज करूंक शकना पूण गोंयांत सध्या जर पळयलें जायत जाल्यार सगळ्या मायनींनी कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सुरू केल्लो आसा हेजेर कलेक्टराकाय आमी रिप्रेजेंट दिला यू आर द ऑथॉरिटी अंडर द लॉ की जो पर्यंत हे कोर एक्टिविटी स्टॉप जायना म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर एम्प्लॉय करपाचें स्टॉप जायना तो पर्यंत आमच्या गोंयचे जे लोक कामगार आसात गोंयचे मायन वर्कर्स जे रिटेन जाल्ले आसात ताका केन्नाच जॉब मेळचो ना कारण कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जो आसा तो चडसो ओरिसा आनी बाकीचे छत्तीसगड आनी बाकीचे भायले स्टेट आसात तेंचो येता आमी ताचे हांवें ताका डिटेल रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा आनी आमचें रिट्रेनमेंट इल्लिगल कशें आसा आमी कंटेम्प्ट एप्लिकेशन हायकोर्टान कशें फायल केल्लें आसा तेजें हियरींग कितें आसा हें सगळें ताका सबमीट केल्लें आसा आज जवळ जवळ इवन पुण्या मायन आसा थंय परमनंट वर्कर्स कितले एम्प्लॉय करपाचे हें लिजान बरयल्लें आसा आनी लीज ह्याच सरकारान दिल्लें आसा युजली परमनंट वर्कर्स कितले दिवपाचे कितले एंगेज करपाक जाय कॉन्ट्रॅक्ट लेबर कितले एंगेज करपाक जाय हें ऑलरेडी मेन्शन केल्लें आसा लीज एग्रीमेंट आसा लीज तेंच्यांनी दिल्लें आसा तातूंत मेन्शन केल्लें आसा पूण आज हो सरकार दोळे जाग करता आनी ज्यो कोर एक्टिविटी आसा म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट टोटल मायनस कॉन्ट्रॅक्टाक दिवपाचें अशें जाल्लें आसा आनी होच आमचो जेन्ना आमी पयलीं एज्युकेशन करताले मायनिंगाचेर त्या वेळार होच आमचो व्यू आशिल्लो की जर भायले मायन्स ओनर येयले GSW आनी कोण कोण व्हडले जे आसात ते जर येयले जाल्यार गोंयच्या कामगारांक वतात लागले गोंयचे लोक जे आसात तांकां कांय बेनिफीट मेळचें ना आनी फक्त जे कोण मेन कॉन्ट्रॅक्टर आसा वीच इज पॉलिटिकली इन्फ्लुएन्स हांव क्लियरली वॉट्स बीन इंट्रोड्यूस की जे पॉलिटिकली हे जे कोण आसात पॉलिटिकल प्रेशर आसलेले कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेच कॉन्ट्रॅक्टर हांगा मायनी चलयतले आनी जे कोण बाबडे खरोच जॉब मेळपाक जाय कोर एक्टिविटी ज्यो आसा तातूंत एबोल्युशन सरकारान केल्लें आसा तें इम्प्लिमेंट जावचें आनी तें इम्प्लिमेंट करचें अशें एक सीएमाक हांवें रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा सीएमान ताचेर कितें उत्तर सीएमान सांगलां की आमी त्या मॅनेजमेंटा कडेन उलयता आनी आमी आमचो म्हणणें अशें जो पर्यंत आमच्या वर्करांक तुमी रिएम्प्लॉय करिना आमच्या कामगारांक काम दिना तो पर्यंत आमी एज्युकेशन आमी चालू उरता तांकां सांगलें सांगलेली फाटले फावटी आमकां हांगासर मिटींग जाली तेन्ना सो आयज तेणी त्या विशयाचेर कांयच उलोवना खंय व्हरतलो म्हणून ते आमी सांगूंक शकता अशें म्हणटा ते आमी सांगूंक शकता खंय व्हरपाचो तो असली आयज तेणी येवं शब्द उलयलो आमी आतां कितें करपाचें आमकां कांय कळना ते आशेर आमी रावल्ले कित्याक SBP व्हरतलो आनी थंय तरी आमकां काम मेळटलें म्हणून ते आशेर आमी रावल्ले सो SBP व्हरात जाल्यार आतां कांय हांवें रिक्वायरमेंट वाडलेली 124 लोक थंय कामाक लागता सो SBP गेले जाल्यार आमी लागूनूच ते पयलींचे काडलेले आहा SBPचे ते लागूनूय आनीक थंय स्टाफ जाय पडटलो सो आमी आजुनूय रिक्वेस्ट करतात CM सराक तो SBP हें व्हरचो माल व्हरचो आनी आमकां कशें तें काम दिवचें नाजाल्यार आमचें ह्या आमी आहा त्या निर्णयाचेर ठाम आसतले आमकां भितर उडयलें जाल्यार चलता आमकां भितर उडोवन आमच्या भुरग्यांक शिक्षण दी आमकां 2 टायम जेवण दिलें काय जालें कपडे आमचे आजून आसा ते पर्यंत घालता मागीर चिंता तेन्ना आमकां दिया स्ट्रेच केल्ले कितके वर्क आसा तेंचे 8 म्हयने जाले कितके वर्क आसा 84 आसले तातूंतले सगळे कोणे हें करून 84 आतां आसा मिटिंगेक कोण कोण आशिल्ले कलेक्टर आनी हो आशिल्लो चीफ मिनिस्टर कलेक्टर शेजारचे मॅनेजमेंट कोणूच मॅनेजमेंट कोणूच ना म्हणजे शेजार मॅनेजमेंट कोण नाशिल्ले बाकी सगळ्या म्हणजे ते सीएमाक सुद्दां डिफाय करता म्हणजे पळय मातशें हां पण तांकां ऑथॉरिटी सुद्दां पडलेले ना अशें जर पळोवपाक गेलें जाल्यार GSWL म्हाका दिसता आयिल्ले आनी ताच्या भितर तुमकां GSWची मिटिंगूय जाल्ली ना GSWची पयली मिटींग जाली तेंच्यानी आमी मायन सुरू करताले आमी घेता म्हणून सांगलें हय पण आतां CM कडेन जेन्ना तुमी आसले तेन्ना GSW स्टाफ आशिल्लो अशें आयकूंक येयला तर तेन्ना तितून कितें मिटिंगेन तुमी परत कितें तुमचें आमी जालें तेजेर कांय उलोवंक ना हय फक्त तांकां आपयलो ताणें GSW ताणें विचारलें केन्ना सुरू जाता कितें जाता हय तर ताणें सांगलें की नेक्स्ट सीजन ऑक्टोबरान ती सुरू जाली जाल्यार तेजे पयलीं जावचें म्हणजे एक प्रकारे GSW स्टार्ट जाले ह्या कामगारांक काम मेळटलें अशी अपेक्षा हय पूण सद्या तो पर्यंत आमी कितें करपाचें ते GSW घेवपाचें आसा जाल्यार आतां पुण्या ब्लॉक जाल्लो आहा पळय त्या ब्लॉकारूच घेवं शकता त्या ब्लॉकार घेतलेलेच ना कोणा जाल्यार चवकशी करची 8-10 लोक कितें कंपनी अंडर आहा आनी कोण ना 52 लोक तेजेर आहा डायरेक्ट कंपनी अंडर म्हणजे तेंचे गव्हर्मेंटान हें दिला लीज दिल्लें आहा लिजान जातलें आनी कोण लीज इम्प्लिमेंट करी